नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. गोंयांत रोड सेफ्टी मॅनेजमेंट प्लान करूंक पणजे भौशीक फोरमांत लोकांच्यो सुचोवण्यो. डिसेंबर म्हणल्यार प्लान. मंत्री म्हणटा रस्तो रुंदीकरणाक भूंय संपादनाक लोकांच्यो कटकटी. शिरोड्या लागसार पडीक मायनिंग पिट्सांचो हायड्रो पॉवरीक वापर. मायनिंगाच्या सपाट सुवातांनी रिन्युएबल एनर्जी प्लान. कुट्टी कामाच्या उक्तावणाक गेल्ले कडेन वीज मंत्री सुदीन उलयलो. दाबोळे विमानतळार टुरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटरांक कावंटर दिवंक शकना. परमिटाच्या अटींत बसना. सरकाराची हायकोर्टाक जाप. गोवा मायल्सा उपरांत वास्को टॅक्सीवाले मागता कावंटर. पालिका पंचायती कोयर उखलूंक घेतात पैसे. वेस्ट मॅनेजमेंट मंडळाक कांयच ना. मंत्री म्हणटा वसुली शेअरिंगाचो विचार. सगळे गोंयचो कोयरावेलो महामंडळाक दिवपाचो प्लान. म्हापशा पालिकेचे कामगार आयच्यान संपार. वैजकी भत्तो वाडोवचो. पालिकेंतले रिते पोस्ट जाता तितले बेगीन भरचे म्हूण मागणी. पालिका वाठारांत कोयराच्यो राशी. दिवाळेचे फाटभुंयेर एफडीएच्यो मिठाईच्या दुकानाचेर एकार एक रेडी चालूच. साश्टीतले मिठाईच्या दुकानावेले सॅम्पल तपासणी. नावेले मालभाटांत पेड्ड्यार मावा जप्त. पुर्तुगेज तेंपावेलो अभ्यास आशिल्ल्याचो आधार घेवन गोंयचे दायज परत मेळोवपाचो यत्न. वेर्ना पोन्ने म्हाड्डोळा म्युझियम उबारपाचो प्लान. पुरातत्व मंत्री इन्स्पेक्शना उपरांत उलयलो. दूरदृष्टी इत्सा तांक अणभव आशिल्लो कायदान जीएफए अध्यक्ष जाल्यार गोंयच्या फुटबॉलाक बरे दीस. आदलो जीएफए अध्यक्ष शिवानंद साळगांवकाराचो कायदानाक तेंको. गोंयांत रोड सेफ्टी मॅनेजमेंट प्लान करूंक सरकारान पणजे भौशीक फोरम घेतलो. डिसेंबर म्हणल्यार प्लान थारतलो म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. पेड्ड्यार रस्ते, चुकीच्या सुवातेर स्पीड ब्रेकर्स, ट्रॅफिक जॅमाची कारणां, सायनबोर्ड असल्यो गजाली फोरमांत आयल्यो. मंत्री म्हणटा ब्लॅक स्पॉट अपघात उणे करूंक यत्न चल्ल्यात. रस्तो रुंद करूंक गेल्यार भूंय संपादनाक खंय लोकांच्यो कटकटी. आनी फुडल्या 15 दिसाच्या भितर हाजो रिपोर्ट जो आमच्या तिनूय डिपार्टमेंटा कडेन सबमीट करपाक जाय तोय आमी पब्लिका खातीर दितले. आनी ताज्या उपरांत तुमची आनीकूय कितें सजेशन आसत जाल्यार त्या रिपोर्टाचेरूय तुमी धाडची. इम्प्लिमेंटेशनूय म्हाजें तर म्हणणें आसा की फ्रॉम द 1 डिसेंबर आमी हेजें जाता तें इम्प्लिमेंटेशन जें तें करपाकूय सुरवात करतले. एक्सिडेंट कित्याक जाता हेची जाणवाय घेवपाक जे ब्लॅक स्पॉट्स म्हूण आसता परत परत थिंगा एक्सिडेंट जावप कित्याक जाता आमी आयडेंटिफाय ऑलरेडी केल्ले आसा. सायनेजीस खूंय ना थिंगा घालपाक आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसा. हें काम बेगीनचे बेगीन जातलें. It has become very difficult to acquire land for increasing or decreasing or realigning the width and the alignment of the road. So with the help of the civil society, we ourselves will be involved. We will share with you all this list, and maybe with your help, we will be able to convince some people to give part of their land, so that we can take care of this black spots which have been identified. So whenever you have your political rallies, please tell your people to follow the traffic rules. That by wearing the helmets and not standing on top of vehicle, because it gives a very, very wrong impression that there are two sets of rules, one for the politicians and one for the people. शिरोड्या लागसार मतदारसंघांनी पडीक मायनिंग पिट्सांतल्यान हायड्रो पॉवरीचो प्लान वीज मंत्री सुदीन फोंडे कुट्टी वीज खात्याचे कार्यावळीक उलयला. पिट्सांतले उदक रिसायकल करतले, पावर तयार करतले. मायनिंगाच्या सपाट 50,000 स्क्वेअर मीटर जमनीर रिन्युएबल एनर्जी करपाचो प्लान.
कामाक खंय अप्रुवल मेळना 6 म्हयन्या भितर जातलें. शिरोड्या लागसारच्या मतदारसंघांनी पडीक मायनिंग पिट्सांचो उपेग करून हायड्रो पॉवर रिन्युएबल पॉवर तयार करपाचो प्लान सुदिनान कुटी वीज खात्याचे कार्यावळी वेळार उलोवन दाखयलो. तोल्ला आनी निरंकाल फिडराचे ओव्हरहेड कन्वर्जन तशेंच कुटी फोंड्या अंडरग्रावंड केबलिंगाच्या कामाचें उक्तावण जालें. शिरोडेचो आमदार WRD मंत्री सुभाष शिरोडकारूय आशिल्लो. अबंडंट मायनिंग पिट्स जे आसा तातूंत एक न्यू टॅक्नॉलॉजी आमी प्रोवायड करपाचें ठरयलां आनी दॅट इज वॉट इज हायड्रो पॉवर. ही मायन 120 मिटरच्या आसपासची पातळीची मायनीक भरपूर उदक भरलां. तें उदक रिसायकल करीत हायड्रो पॉवर तयार करप आनी सादारण 50,000 स्क्वेअर मिटरची जी मायन आसा तिचो जो सपाट भाग आसा तिका रिन्युएबल एनर्जी जाका आमी सोलर पॉवर म्हणटा ती तयार करप हो एक विशय आमी कॉन्फरन्साक एप्रूव करून घेतला. आनी ती टीम फ्रॉम IIT NGO जो आसा IITचो तो आमचो गोंयांत येता. हे सगळें करपाक आमकां 6 म्हयने जाय. 6 म्हयन्या नंतर हे सगळ्यो गोश्टी चाली लागतल्यो आनी त्या प्रमाणे जी कामां आसा तुमची आसूं किंवा पब्लीक रिलेटेड वर्क्स आसूं ती चाली लागतले. ह्या बद्दल तुम्हाला प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. दाबोळे विमानतळाचे टुरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटरांक कावंटर दिवंक शकना. तांच्या परमिटाच्या अटीन तें बसना. सरकाराची हायकोर्टात जाप. दाबोळे गोवा मायल्साक कावंटर दिला तेन्ना सरकाराक आमकांय कावंटर दिवंक लावचो म्हूण वास्कोचे टुरिस्ट टॅक्सी युनियन हायकोर्टांत गेल्लें. सरकाराची जाप घेवन कोर्टान केस 24 नोव्हेंबराक दवरल्या. The basic contention of this tourist taxi association is that they should be provided with a counter at the Dabolim airport for operating their transportation etc. The stand of the government is that it is not possible insofar as these tourist taxis are concerned, because in law they are not supposed to park their vehicles at particular place. They are supposed to be available on mobile. That is their permit condition. Therefore, it is not possible to provide such a facility at the airport. So what happened today, sir? Today we filed an affidavit in the High Court saying that it won't be possible to provide a counter insofar as tourist taxis are concerned at the Dabolim airport. And the matter is now adjourned to 24th of November for final hearing. पालिका पंचायती लोकांकडच्यान कोयर उखलूंक पयशे घेतात. कोयराचो विलो लावपी वेस्ट मॅनेजमेंट महामंडळाक कांयच मेळना. मंत्री बाबूश म्हणटा खर्चाचे वसुलेचेर विचार चल्ला. कोयरा वेल्यान पालिका पंचायतीची कोफुजांवां जायत असतात. सगळे गोंयचो कोयरा विलो महामंडळा सकल येवंक जाय. महामंडळाच्या बोर्डाची 13वी बसका मुख्यमंत्र्यान काल घेतली. We were basically thinking of why only certain areas. Full basically Goa waste management. When there is a waste management corporation, it should be actually like a company. It should be and all full Goa is in fact waste they should take care of. Then afterwards there will be no this fellow is not doing a good job, but that fellow is not doing job. Panchayat is not doing. Now this is basically a blame game between Panchayat, municipality. Some people from the Panchayat area they come and dump in the municipality. And आता सध्या कितें जालें आतां सगळे गार्बेज आमी कितें आतां सगळे CCB चे मागीर the rich panchayat garbage free geta, but free geta, but these people basically this panchayats and the municipality charge the people. So and they don't pay the money to waste management. Okay. So all this basically funding is coming directly from the government. So we basically want to see that they are self sustainable. So panchayat and municipality paise geta lokanकडे door to door garbage or garbage tax so that is not been transferred basically to waste management. Right. That should be transferred because waste management basically takes care of the wet waste. म्हापशा पालिकेचे 150 कामगार सकाळ सावन संपार. ऑफिसां खाली. शारांत कोयराच्यो राशी. वैजकी भत्तो वाडोवचो. नगरपालिकेंतले रिते पोस्ट बेगिनात बेगीन भरचे म्हणून कामगार रस्त्यार. दर 3 वर्सांनी खंय मागण्यो रिन्यू जावपाच्यो. 2021 जून जालो अजून रिन्यू जावना. नगराध्यक्षाक कितले खेप सांगून जालें ती खंय काना मनार घेना. हे आमचे मेंबर सगळे मेळून आमदार आयुक्ताकडे मिटींग घातलेली. त्यांनी काल आमकां लास्ट कितें सांगता म्हणलें करता म्हणलें. म्हणून
त्याने काल मिटींग आपयली. काल मिटींग आपयल्या उपरांत ती म्हणून आता ना 31 तारखेक करया म्हणून ती मिटींग घालून तरी आमच्या हेणे मागीर केशव प्रभू लिडरान सांगलें तशें जावचें ना. आनी आमी सांगचें जावचें ना तेजे खातीर आमी स्ट्रायक करतले. पयलीं ताका सांगलेलें आमी स्ट्रायक करतले. तेजे खातीर आमी स्ट्रायक केल्लो आहा आनी आमचे मागणे आसलेले मेडिकल कपड्याचो अलावन्स बाकी कितें कितें सगळें आसलेले ते खातीर आमी आयज स्ट्रायक करता. जो पर्यंत आमचें जायना मागणे आमचे जायना तो पर्यंत आमचें हें चालू आसतलें. प्रत्येक 3 वर्सांनी रिन्यू जाता पळय ते चार्टर्ड ऑफ डिमांड आमी मागणी केली आसली. ती तारीख आसा 30 जून 2021 आनी आतां 30 जून 2022 एक वर्ष जावन गेले. त्या डिमांडाचेर अजून आमचे चेअरपर्सन जी शुभांगी वांयगणकर मॅडम आहा पळय तिने अजून मेरेन तिचे डिसिजन घेतलेलें ना. खूब टायम तिने मिटिंगेक आपयलो आमकां पण ती डिसिजन घेयना. कितें डिसिजन घेवपाचें मदीं कावन्सील मिटिंगूय आपयली तिने जनरल डिस्कशनाक तितून सांगलें की बाकीचे डिमांड जर आमचे वाडोवंक शकना जाल्यार आमी मेडिकल अलावन्स 1000 वाडयता पण तिने तेय डिमांड वाडोवंक ना. इतले मजगती उसरा सांजे कामगारांनी मागणे पुराय करूंक 31 ऑक्टोबराची डेडलायन दिवन संप तात्पुरतो फाटी घेतलो. मडगांवां रावणफोंड ओव्हरब्रिज गलगलाक आयला. केन्नाय पडूं येता. ताजेर कितल्योश्योच पायपलायनी आसात. मूळच्यान ट्रेनी वतात. GSIDCन नव्यान बांदूंक काडला. काडिल्ले टेंडराक एकूच बिडर आयिल्ल्यान रिटेंडर करचें पडलें म्हूण आमदार सांगता. फुडलो विचार करून खंय 6 लेन ब्रिज करपाचें थारलां. दिगंबरान मडगांवां कामाचो नाल्ल फोडलो. हो ओव्हरब्रिज रावणफोंडा वयल्यान जो आमी क्रॉस करून केपें रोडाचेर वता तो ओव्हरब्रिज फ्राक जाला सारको. तो केन्नाय पडपाक शकता अशें ते म्हणटात. ताजेर पायपलायन्स आसात ताजेर केबल्स आसात गोंयच्यान रेल्वे वता. तो हांव कंटिन्युअसली पाठपुरावो करतलो मुख्यमंत्र्या कडेन की तो GSIDCन खंयचो तो GSIDCन घेतलो ताणें GSIDC अलॉट केलो. तो GSIDCन टेंडर काडले ताजे पयले खेपे टेंडर काडले ते एकच सिंगल बीड जाली. ताका लागून ते परत रिटेंडर करचे पडले आनी आतां ते पयर रिटेंडर केलां आनी आतां भोवता एक 8-10 दिसां भितर ताजे बिड्स येतल्यो. ते जातकीर तो 6 लेन ब्रिज करता. परमनंट प्रॉब्लेम आनी सॉल्व आनी ते मुखार आनी परत आनी 50 वर्सां पळोवपाचें ना. हांव खंयचोय प्रोजेक्ट हातांत घेता तो मुखावेले पळोवन घेता. 10-15 वर्सांचे 1 वर्साचें न्ही. कलेक्टरेट बांदली ती 25 वर्सां 50 वर्सां आनी दुसरी कलेक्टरेट नाका मडगांव शहरांत. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांदला तशी कॅपेसिटी भरपूर आसा. 800 बेडेड हॉस्पिटल. आतां ओव्हरब्रिज करता सुद्दां तो मुखावेली 25 वर्सां आनी प्रश्न सुट्टलो. कोणाक आनी फाल्यां ब्रिज पडटा ब्रिज वीक जाला तसलें आनी कटकटी ना. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आतां पळोवया निकती आयिल्ली खबर. पूल गेला ना मूळ पळय जो उदकाचो लॉट आसा तो उदकाचो लॉट बरोबर झाडां बी घेवन येयला आनी झाडां येवन ती पुला कडेन ब्लॉक उरली. तेजे नंतर तें उदक आसा तेजो ओवरफ्लो पुला वयल्यान वचपाक लागलो आनी तेच मजगती जे झाडां अडकून उरलेले एक झाड आसा आंब्याचें जे आजून काम चालू आसा. सकाळच्यान फायर ब्रिगेड येवन गेले हे गेले तरी पूण ते झाड पळोवपाक 2-3 दीस तरी लागतले. जे कट करता ते स्थानीक करतात आनी त्या झाडां आपल्यान जो पूल आसा जो पोर्तुगीज टायमाचो तेका बी डॅमेज जाल्ले आसा. झाडां बिडां सगळीं मोडीच आयली. इतलें उदक येयलें. एक 20 वर्सां इतलें उदक केन्नाच येयलें ना. हे झाड थंय वयर आसलें ते थंयच्यान हे जावन येयलें आनी उदक सगळ्या पसरलें. हें लागलें म्हणटकीर आनी उदक वचपाचें ना. मिडल जो पळय खांबो आसा पुलाचो तेजेर फोर्स बसला तेजो आनी तो खांबो बी तेजे प्लास्टर बी भायल्यान आसलें पळय ते सगळें फुटलां कॉन्क्रीट तेजे ते. आनी हो पयलींच पूल बी मातशी खूब वर्सां पयलींचो पूल बी पयलींच मातशी डॅमेज आसलो. हालतालो बी असो गाडी बिडी गेलेले हालतालो आनी तो आतां झाडाचो जो फोर्स बसला पळय तेन्नाच्यान हे झाड पुलाक मातशी चड फोर्स बसला. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर सांग्यार साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. पुर्तुगेज तेंपावेलो अभ्यास आशिल्ल्याचो आदार घेवन गोंयचें दायज परत मेळोवपाचो यत्न करतले. डिजिटलायज फॉर्मेटांत वा फिजिकल कशें तें पळोवचें पडटलें म्हणून पुरातत्व मंत्री फळदेसाय उलयला. वेर्णा पोन्ने माड्डोळा म्हाळशेच्या देवळा लागसार म्युझियम उबारपाचो प्लान चल्ला. इन्स्पेक्शन करून रिव्ह्यू बसकाय जाली. आर्कायव आनी आर्किओलॉजी खातीं आतां वेगळीं केली.
सविस्तर आमी कितें करतले हिस्टॉरिकल जे लोकांनी पुर्तुगीजां भितर विजीट केल्ले आसा, जे रिसर्चर्स आसात, आमी कांय लोकां कडेन ताजो संपर्क साधला आसा. त्या लोकां कडच्यान पयलीं आमी फक्त पुर्तुगीजां वचून ट्रीप मारतले येतले आनी आमकां खबरच ना, ट्रेजर खंय आसा तें खबरच ना. आमकां खबर आसपी मनशाक जे लोक पुर्तुगालाक वचून तांचे रिसर्च वर्क केल्लो आसा आनी तांकां एक्झॅक्टली खबर आसा गोंयचे विशयी म्हायती खंयच्या शेल्फान आसा, खंयच्या रुमान आसा, खंयच्या बिल्डिंगेन आसा आनी खंयच्या तांच्या प्रोविन्सा भितर आसा, हे सगळे म्हायती घेवन आमी वतले. सो एक्झॅक्ट वी वील प्लॅन आउट. इट इज नॉट येट वी मेड अ स्टेटमेंट सेईंग दॅट वी वील गेट the old records and old treasure of Goa which is lying at Portugal or Lisbon. So we first need to find out where exactly it is placed and how to get it, whether it is in the form electronic form, whether it is physical form, whether we can take, whether it is our own property which is lying with them. So we will verify everything before going there. We will see to that how we could have a access or a control over it. दिवाळी तेंकता तशी मिठाईच्या दुकानाचेर FDAचे धाडींक नेट. साश्टींत मिठाईच्या दुकानाचेर रेड मारून मिठाई सॅम्पलां तपासणीक व्हेली. नावेले एक स्वीट मार्ट आनी मालभाटांत स्वीट मॅन्युफॅक्चरींग युनिटांतलो पेड्ड्यार मावा जप्त. पेड्ड्यार मावा वा भेसळ मारून मिठाई लाटपाच्या प्रकारांक आळाबंद घालूंक ह्यो धाडी. सण परबेचो सीझन आयलो तशी FDA परत एक्टीव. FDAन पेड्ड्यार भेसळ घाल्ले मिठाई आड मोहीम खर केल्या. साश्टीत मिठाईंच्या दुकानांचे रेड, थंयच्या मिठाईंची सॅम्पलां जप्त. पळयात साश्टीतलो रिपोर्ट. फातोड्या दामोदर स्वीट मार्ट, मडगांवां आख्या विजयालक्ष्मी स्वीट पॅलेस, चंदन स्वीट मार्ट, मडगांवां मालभाटात हनुमान स्वीट पॅलेस, मडगांवां पाजी फोंड रामेश्वर स्वीट मार्टात रेड मारली. साश्टी नावेले भवानी स्वीट मार्टात 12 किलो मावा जप्त. FSSAIचे लेबल नाशिल्ले. मडगांवां मालभाटात रामेश्वर स्वीट मॅन्युफॅक्चरींग युनिटात 15 किलो पेड्ड्यार मावा जप्त. FSSAIचे लायसन नाशिल्ले. FDAन धाड घाल्ल्या सगळ्या मिठाईंच्या दुकानावेले मिठाईचे सॅम्पल तपासणीक व्हेला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सांताक्रूज आर्टिफिशियल टर्फ आशिल्लो गोंयचो पयलो फुटबॉल ग्राउंड जाला. फिफाच्या नॉर्म्सां प्रमाण काम जालां म्हूण खेळा मंत्री गोविंद गावडे सांगता. ताणें आमदार रोदॉल्फा बरोबर ग्राउंडाचें इन्स्पेक्शन केलें. रातचे खेळपा खातीर हाय मास्क जाय. दुसरे फेजीन हें काम करतले. म्हयने भितर ग्राउंडाचें लोकार्पण जातलें म्हूण गोविंद उलोवन आयला. फिफा इंटरनॅशनल जे तांचे नॉर्म्स जे आसा पळय तेजे प्रमाणे हो ग्राउंड आमी तयार केल्लो आसा. गोंया भितर हो एक पयलो ग्राउंड जेका आमी आर्टिफिशियल टर्फ म्हणटा. तो या तुमकां एक नजर जर मारली, व्हिडिओ जर मारली जाल्यार तुमकां कळटलो हे संदर्भात कितें आहा ते ग्रॅन्युल्स कसले आहा ते कळ्ळें न्ही, सिलिकॉन ग्रॅन्युल्स. दुसरी गोश्ट आसा की ताका हांवें सांगिल्लें आसा ज्या वेळाचेर आमी येदो व्हडलो बरो तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तयार करतात तेजे खातीर रातचे खेळपा खातीर ताका हाय मास्क जावपाची गरज आसा. आनी ह्यो सगळ्यो सेकंड फेजीन आमी काम सुरू करतले. 1 म्हयन्या भितर आमी हो ग्राउंड उद्घाटन करतले आनी लोकां खातीर लोकार्पण करतले. तेजी सजेशनां पळय दिल्या ती चड बरी. कित्याक हें पळय ताणें सांगलां न्हू की आतां फुटबॉल प्लेयराक कितें आसता, आतां कॉर्नर मारतलो तितलोच डिस्टन्साक ताका प्रॅक्टीस जावंक जाय. आतां ग्राउंड मातसो शॉर्ट जालो न्हू की आतां तेणें शूट मातशी उणी करची पडली. म्हणजे कितें जाता मागीर फाल्यां व्हडल्या ग्राउंडार शेवतालो ताका प्रॉब्लम जावंक पारना. की हेणें मिनिस्टरान सांगलां तें सारकें आनी तेजी आयडियरी म्हाका लायक जाल्या आनी तोय स्पोर्ट्समॅन आनी ताका जाय तो शेंगासो तेणें करूं दी. शेफ जावपाची इत्सा बाळगुपी तरणाट्यांक आदल्या शेफांचो अणभव कळूंक जाय. संवसारीक शेफ दिसा ब्रेस्तारा राया VM साळगांवकार इन्स्टिट्यूटान 12वेच्या भुरग्यां खातीर रॅप जिनस रांदपाची सर्त दवरिल्ली. भुरग्यांची रांदपाची कला तपासूंक हे सर्तींत खंय रॅप पुरायपणान इन्स्टिट्यूटांतूच तयार करपाचो नेम आशिल्लो. Today we are celebrating World Chef's Day, which is celebrated every year, and in honor to pass knowledge from the chefs to the younger generation. We invited today higher secondary 12th grade students, and the objective is to make a healthy wrap and roll the healthy way is the logo. So we wanted to inspire the student to prepare a healthy wrap and to cook it from scratch in our institute. So we were not interested in students to cook at home and bring the stuff for us to evaluate. We want to see the student
how he works, how he creates, how he organizes himself, and how he plays, and all the full process. I'm happy to be here at the VM Salgaonkar's Institute of Hospitality, and what a wonderful program they've organized, which is a concept of wraps in a healthy way. I'm so happy to see so many people and students have enrolled in this program, and look forward to a great successful event, and look forward to tasting some great happy wraps. दूरदृष्टी इत्सा तांक आशिल्लो कायतान GFAचो अध्यक्ष जाल्यार गोंयच्या फुटबॉलांत बरो बदल जावं येता. GFAचो आदलो अध्यक्ष शिवानंद साळगांवकार उलयला. नवो कोण येवन GFAचेर प्रयोग करचे परस कायताना कडेन आशिल्लो अनुभव GFAच्या बऱ्याक. सध्याचे GFAच्या परफॉर्मन्साचेर खंय उलयनाशिल्लें बरें. I support Dr. Kaitan Fernandes, and I'm sure he'll do. He'll win the election, and after that, do great things for Goan football and bring it back to its own glory. Having vision itself is not enough. He's got the vision. Most important, he's got the intention, and in addition to the vision, intention, he's got the capability. As has been proven by his ability to run his own business. So, from all points of view, I think he's an ideal candidate. And as I said, we need fresh faces, but people with experience. You can't have raw people coming there and learning at the cost of GFA. The current performance of GFA, the less said, the better. There has neither been a regularity in the league. There has neither been regular meetings held of the GFA. There has been allegations of match fixing which have not been fully resolved. And I think Goa GFA is at its lowest ebb in terms of reputation, performance, finances, and anything. I think, if I'm not mistaken, they have when I was the president, we had surplus, and that was deposited in fixed deposit in the banks. Today, I believe they are overdrawn to the extent of about 30-40 lakhs. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.